Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही इंद्रावाड्या वाड्यातील नंबर वार्ड आज आमची देवा जात्रेची वाट ती आहे त्याची इनॉग्रेशन झाले आहे झडपी अंडर आणि झडपी तशें देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरान आमचें काम बेगीन चालू करून बऱ्यापैकी बरें करचें। आमच्या इंद्रावाड्या वाड्यात वार्ड नंबर 3 हांगाची वाट आसा ती आमची वाट जी मेन आसा आनी ह्या वाटेचें काम आयज उद्घाटन जाल्लें आसा जेटवीच्या आनी आमच्या पंच आनी गांवकाराच्या हातांत उद्घाटन जाल्लें आसा। सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा की ही वाट जी आसा ती शिगम्या खातीर मेन आसा आनी ते वाटेचें इनॉग्रेशन आयज जाल्लें आसा आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब दिलखुश गांवकार हेणी हें बेगिता बेगीन काम स्टार्ट करचें। ही जी वाट आसा ती खूब पेंडींग पयलींची आशिल्ली। सगळे गांवची लोकां आमकां कितें जाय जाय म्हण आमी सगळे मागत आसले आमगे। एक टायमार आमकां इजदोर फेर्नांडीस निवडून आयलो तेन्ना हांव तेजी नजरेक हाडून दिली तेन्ना आमी तेणें उतर दिलें की पंचायतीच्या अंडर आमी घालया म्हण ती। तेन्ना आमी पंचायती घातले तेन्ना मागीर ते म्हणपा लागले ते पंचायती ऑलरेडी घरवय आनी हॉल ऑलरेडी आसले। मागीर म्हणल्यार आमी झेडपी निवडून आयली झेडपीची हेजेर घालया म्हणलें। हांव खरें म्हणल्यार झेडपीक देव बरें करूं म्हणटा ही आमची खरें आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट हो खरेंच जावपा जाय आसलो। हो खरें आयज फावंडेशन दवरता आनी तसोच इजदोर सराकय म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा गरज आसा ती खरें आमकां पावलें म्हणून। आनी ते खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार हे वाटेन सावन वचपाची न्ही येदीच वाट बारीक वाट आनी ते आमकां शिगम्याच्या वेळार आमकां खूब लोक अशे आमचे देवाचे त्या वेळार वयर चडटा तेन्ना त्या वाटेन वचपाक येना ते आमकां रात जाता तेन्नाच आमकां प्रॉब्लेम जाता। सगळ्यांक आमची खरो आशिर्वाद आमच्या गांवचो लोकांचो झेडपीचेर आनी इजदोर सराचेर उरचो आनी तसोच आमचो आतां आमदार आसा स्पिकर सर तेणी आतां आमची गांवची बीन बरीं बरीं कामां हेच फुडें करचीं। आयज इंद्रावाडा वार्ड नंबर 3 हांगा स्टेप्साचे फावंडेशन स्टोनाचें उद्घाटन जाल्लें आसा। सांगपाचें म्हळ्यार ही तेंची वाट शिगम्याचो मेळ वचपाची कितलींशीं वर्सां तेंची मागणी आशिल्ली की ही स्टेप्स जावची। लोकांक बरेच त्रास जाता येवपा वचपाक तेका लागून हे मांडार वचपाची ती शिगम्याच्या ती स्टेप्स आमचे जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान ते हांवें घेतले आसा आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब आनी ती बेगीना बेगीन करून दिवची अशी हांव तेजे कडेन मागणी करता। त्याच वेळार दुसरें म्हळ्यार म्हजी 2 कामां आतां पर्यंत जाल्ली आसा। एक साळ पेवर्स आनी शेड आनी तो कम्युनिटी मांड कंप्लीट जाल्लो आसा आनी दुसरें म्हळ्यार कर्वे फुलामळ हांगा इरिगेशन वॉटर कॅनल हे कंप्लीट जाल्ले आसा आनीक 4 कामाची ऑर्डर आतां पर्यंत पास जाल्ली आसा आनीक इनॉग्रेशनय जाल्लें आसा। एक म्हळ्यार ब्युटिफिकेशन आसा लोलये पंचायत, दुसरें आसा स्टेप्स इंद्रावाडा आनीक तिसरें आसा पैंगिणी वैलवाडा बांयचे ड्रिंकींग वॉटर आनीक चवथें आसा बडसरे टॉयलेटीचे आनीक 4 कामाच्यो फायली आतां पर्यंत प्रोसेस चालू आसा। आनीक सांगपाचें म्हळ्यार आमची इतलीं कामां पेंडींग उरपाक आमची कोरोना वायरसा लागून डिले जाली आनीक आतां पर्यंत ती कामां आतां स्टार्ट जातली आनीक इतलेंच सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं। झेडपी फंड तुमकां कशें मॅनेज करता तुमी तशें तुमकां मेळ्ळो तो? आमची जे ऑफिशियल जे सगळे आसता ते आमकां सगळ्यांक सारकेंच डिस्ट्रिब्यूट करता आनी त्या जितलो आमकां फंड मेळटा तसो तसो आमी स्पोर्ट्सा खातीर दवरलेलो उरता आनीक तेजे भायर पर्चेसिंगाक लागून 10 lakhs आमकां दवरले उरता आनीक आवटसायड डेवलॉपमेंट करपा खातीर ते आमचे 35 25 इतले आमकां डेवलॉपमेंट करपाक मेळटा तितूंतल्यान एक 4 कामां इतलीच घेवपाक मेळटा आमकां। कितें तुमी डिमांड केल्या कितें एक्स्ट्रा फंड तुमकां जाय म्हणून? हय आमी आमची ऑर्डिनरी मिटींग आसता म्हयन्याक 2 म्हयन्यांनी एकदां आसता तेन्ना आमी अशे आमचे इश्यू मांडटात आमकां कितें तरी थोडे आनीक पावर दिवपाक जाय।